नमस्कार. आयच्या शेवटच्या दिसाच्या कामकाजाक सुरवात करूया. आयचे फुडें धुकल्लेले तारांकीत प्रश्न. श्री विजय सरदेसाय. 4B. जय एस्पर सायक्लोस्टर. स्पीकर सर, पहिले म्हणल्यार एनेक्शर 1 ग्रँट्स टू वॉलंटरी ऑर्गनायझेशन्स फॉर रनिंग हॉस्टेल्स म्हणून आहा. हातून बलराम एज्युकेशनल सोसायटी म्हणून हाका 23 लाख दिल्या तुम्ही, आणि 3 दुसऱ्या हॉस्टेलांक 16 लाख दिल्या. हेच बलराम एज्युकेशनल सोसायटीक 25,000 रुपया ग्रांट सोशियो कल्चरल एक्टिविटीजाचे दिल्या. 1 लाख रुपया प्रशिक्षण यात्रा स्कीम म्हणूनय दिल्या. हे सगळे आता गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी. अशें आहा की पयलींचें सरकार आसतना एक कितें तरी इनॉग्रेशन जाल्लें तेन्ना तुमी ऑनरेबल ट्रायबल मिनिस्टर वॉज अ होस्ट देर. सो तुमचे ताजे कडेन डायरेक्ट संबंद आहा हे इश्कॉलाक. सो ह्यो ज्यो स्किमी आतां ट्रायबल कम्युनिटीक पावतात आनी आमी डिमांड्सान इश्यू केला की अवेरनेस तितलें जायना. सो अशें लॉप सायडेड ग्रांट्स टू ओनली वन इंस्टिट्यूशन एज अगेन्स्ट द अदर 3 विच इज व्हेरी विजिबल हियर. हें तुमी कशें जस्टिफाय करूंक शकतात? स्पीकर सर, ऑनरेबल MLA विजय सरदेसांचो विषय बलराम एज्युकेशन सोसायटी संदर्भात ना. एनेक्शराक आसा आन्सर. एनेक्शर 1 आयटम नंबर 4. खबर आसा. आत्तापर्यंत ज्यो योजना सरकारान आखल्यो की ह्यो कांय योजना आदले सरकार आशिल्ल्यो, ते आदले सरकार म्हणजे परस सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाक आशिल्ल्यो. आणि त्या वेळाचेर बलराम एज्युकेशन सोसायटी जे स्कूल चलयता ते ओन्ली ट्रायबल भुरग्यां खातीर. आणि म्हाका दिसता फर्स्ट रेजिडेन्शियल स्कूल इन गोवा. आणि त्या वेळाचेर ह्या बलराम एज्युकेशन सोसायटीन की हॉस्टेला खातीर ग्रांट मागलें. रेजिडेन्शियल स्कूल म्हणटा हॉस्टेला खातीर मागलें. आणि सलग ही 4 वर्सां चल्लेलीं आसा. आणि त्यानंतर बाकीच्याय लोकांनी मागलें. सादारण म्हाका कल्याण आश्रम गोवा तांचेंय मागलें. मागीर केशव सेवा साधनेन मागलेलें आसा की हाजे आज पर्यंत ज्या NGOक मागलां ताका डिनाय आमी कोणाकच केलें ना. त्यामुळे ज्यो स्किमी आतां अवेरनेस करून की लोकां पर्यंत पावोवपाचें काम आमचें सगळ्यांचें. क्वांटम ऑफ अवेरनेस तुमी क्वांटम ऑफ असिस्टन्स कशें कॉम्प्यूट करतात? वॉट इज द बेजीस? स्किमी मध्ये डिटेल आसा. जाय जाल्यार तुका स्कीम डिटेल दिता. म्हणजे आसा ते सगळे. स्पीकर सर, दुसरे प्रश्नाचे आन्सर आतां मिनिस्टरान करेक्ट केल्लें आहा. नाजाल्यार ताजेर इश्यू बरो आशिल्लो. येस सराचें नो सर जालां. येस सर जर आशिल्लें जाल्यार तातूंत तुमी यू ऑल आर फॉलिंग शॉर्ट. कित्याक 131 जॉबूच आतां मेरेन दिल्ले जाल्यार. तुमच्या एनेक्शरा प्रमाणे कॅल्क्युलेट केलें जाल्यार 131 जॉब जाल्या. म्हळ्यार 1869 जॉब्स हे 3 म्हयन्यान दिवपाचे उरतात. स्पिकरचो बरोबर आसा की पयर हो क्वेश्चन आयिल्लो आनी त्या वेळाचेर सविस्तरपणे डिस्कशन जाल्लें आसा की आदले सरकारच्या वेळाचेर रोस्टर म्हणून तो मेंटेन केलो ना. दुसरी अत्यंत गोष्ट म्हत्वाची की पोस्ट रोस्टर न मेंटेन केल्ल्यामुळे रिझर्व कॅटेगरीले पोस्ट सुद्दां जनरल कॅटेगरी भरून मोकळे जाले. तरी सुद्दां आमी ह्या सगळ्या गोष्टीचेर असेसमेंट करून की पयर आमी सांगिल्लें जवळ जवळ 561 आतां 131 पोस्ट घेतले. बरोबर आसा. 561 पोस्ट एडवर्टायज केल्ले आसा. त्यामुळे ह्या सगळ्या हाजेर मात करात की आमी की जनरल जे ST कॅटेगरी जे बॅकलॉग वॅकन्सी आसा त्या भरपाच्या दृश्टिकोनान प्रयत्न समजो. स्पीकर सर, एनेक्शर 1चेर आयटम नंबर 7 पेज 25 हाजेर तुमचें हांव लक्ष आधारीत करतां. इश्यू आसा गगन भरारी शिक्षा योजना.
हाजेर तुमी हें दिलां फिगर्स रुपीज इन लॅक्स म्हणून म्हाजे पळयात एनेक्शर 1 आयटम 7 पेज 25 रुपीज इन लॅक्स जर आन्सर जालें जाल्यार तुमी फेर्नांदीस निकोला वेनेसा हाका 7,500 लाख दिले म्हळ्यार 75 crores दिले. चुकलां तें तुमचें हांव उत्तर हें हांव एक्सपेक्ट करतालो की तुमी करेक्ट करतले म्हणून. अशें म्हळ्यार तुमचे लाखाचे आनी कोटी भितर तुमकां जर डिफरन्स कळना तर खंयच्या खंय वतलें जग हें. सो तशें जर पळोवंक गेलें जाल्यार तुमी प्री मॅट्रीक स्किमाक 35.75 crores दिल्या 57.25 crores दिल्या. हे क्रोर्स न्ही ते कितें तें एक्झॅक्टली कितें आसा की इन्फॉर्मेशन इतलें मोटें आसा की ना ते रुपीज इन लॅक्स म्हणटा तें चुकलां तुमचें. तें बरोबर आसा मान्य केलें न्ही ताणें. मान्य केलें पळय इन्फॉर्मेशन जें आसा ज्या तरेची तुमी मागला पळय न्ही. स्पीकर सर ट्रायबल पोर्टफोलियोक आतां खूब पयशे आहा. सो पयशे ट्रायबल पोर्टफोलियोचे अशे मोडचे आनी लोकां कडेन पावचे आमचोय आवेस आहा. पूण चुकून केन्ना केन्ना नॉर्मल पयशे पावतना हजारांनी लाख पावपाक लागले जाल्यार मागीर ते घुसपातलें मागीर आनी कितें तरी सुरवात जातली. हाजें उत्तर पळयात. श्री अलेक्स रेजिनाल्ड. टायम तेणें ती स्टोरी सांगिल्ली कितें म्हणून दॅट रोस्टर केलो ना आनी कितें केलें ना हें कोरस जालें. तेणें फकत 131 पोस्ट बोल्ले. सो वॉट इज इम्पॉर्टंट इज ही शूड हॅव फिल्ड मोर अँड नॉट गिवन दी स्टोरीज बिकॉज वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज जो मनीस बॉब मारतालो की आपण काँग्रेस गव्हर्मेंटान हितूर हें केलें नाय पोस्ट बोल्लो नाय म्हणून ओन्ली 131 तितून ते इवन दोज पोस्ट आर डिस्प्युटेड कित्याक तीन हें जालें बाब मडकयकरान हें केलें कितें दॅट देवर सम पोस्ट वीच फील्ड बिफोर. सो मुगे मागणें मिनिस्टराक की तेणें कांय केलें ना. Why is not filled? Why is the question of roster? Where is the question of roster? Rosterचे good any job fill जायत. So it is dispute is arising की 2,000 posts जे पडे तो म्हणटालो की how much you said was pending. Is he disputing that part? That जे post तूं भरपा आशिल्लो आमी बोल्लो ना. Are you disputing it? Or they are correct? That figure is correct what you were saying? Because roster केलें ना जाल्यार गोडी maybe rosterचे गोडी less जायत. नाही स्पीकर सर जे आमी फाटल्याचे आमी आवाज करताले बरोबर आसा. हांवें सांगलें तुका की हाजे ह्या क्वेश्चनाचें पयलीं डिस्कशन जाल्लें आसा. त्यामुळे 131 पोस्ट आमी म्हणले त्याच बरोबर आतां आमी एडवर्टायज जे केल्ले आसा 561 म्हणजे काम चालू आसा न्ही. हां न्ही एक वर्स तुमच्यानी तुमचे कडेन डिपार्टमेंट हें आशिल्लें 2006 ते आज पर्यंत जें आसा न्ही हो तुमकां विचारपाक ना हांच्यांनी सगळे पोस्ट भरून उडयले जनरल कॅटेगरीचेर. लोक आयकता म्हूण लोकांक कळूंक जाय. त्यामुळे थंय डिपार्टमेंटान पोस्ट उरूंक ना भरपाक. खंयच्यान भरतले ताका जेन्ना वेकन्सी येता तेन्नाच भरचे पडटले. आनी तरी सुद्दां आमी प्रयत्न करून स्पेशल ड्रायव्ह करता. ही इज ट्रायंग टू मिसलीड एवरी वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हावस. स्पीकर सर दे हॅव फिल्ड द ट्रायबल वेकन्सी बाय जनरल वेकन्सी. Speaker sir, I am correcting the chief minister. I am not misleading anybody. What was happening in the house? Speaker sir, CM को सारको लोपा लगी जाको. I am telling you. हांव सारको करना. No. I am Speaker sir, very no. Wait clear. 1 second. Speaker sir, I may be Speaker very sir, clear. I am very Speaker clear. sir, I am saying that जरी तर सारक ना जाल्यार तूं घाल म्हणून कित्याक रावलो. घालपाक येना. पार्टीन जागो बोल्लो स्पीकर तो. सर जागो बोल्लो म्हणलो कितें. जागो बोल्लो म्हणजे कितें. स्पीकर काडून गेले बोवाळ मारतले. काडून हे करस ना Dismiss करून डिसमिस जाका wrongly बोल्ला ताका किती ऍक्शन घे. हांव कितें म्हणटा Action घ्यायची होटल डिसमिस करची ऍक्शन होटल. घे. स्पीकर सर रिप्लाय ऐकून घ्या. नाका. बस सर ऑनरेबल मेंबरान म्हाका सांगचें की जांकां ST वेकन्सी रोल ओव्हर करून जांकां पळय भरल्या पळय तांकां सॅक करचें म्हणून हांव करता फाल्यांच्यान कारवाय. Sir, Chief Minister have power to decide. Reginald from the opposition can't tell the Chief Minister what to do. ओके. तुम्ही भानगडी करता. आम्ही फुडल्या प्रश्नाकडे या. फुडल्या धुकल्लेलो 4 प्रश्न चंद्रकांत कवळेकर. स्पीकर सर पोस्टपोन LIQ नंबर 7B. आन्सर एज पर सेक्युलर सर. स्पीकर सर जी रिप्लाय म्हाका दिल्या ती सामकी 100च्या वर पेजी आसात. रिप्लाय आतांच दवरल्या कालय म्हणजे धाडून दिला ना पळोवपाकच शक्यच ना म्हणटो. म्हाका एकच मान्य मंत्र्यान सांगचें की आमी अशें म्हणलां की 2010 साकून ते आतां पर्यंत जे तुमी ट्रायबला खातीर पयशे दवरले आसात ते सगळे युटिलायज जाले काय कितें.
2010 पासून म्हणते 2010 पासून जालेच ना न्ही रे झाले ना आता 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 प्रेझेंट स्टेटस प्रेझेंट स्टेटस ह्याही वर्साचे जाले ना ज्यो आतां हांव मान्य म्हाका मिनिस्टरांनी हेजे पयलीं रिप्लाय दिल्ली आसा की आनी हितून डावट ना की स्कीम ज्यो आसात त्यो खास करून ट्रायबला खातीर बऱ्यो स्किमी काडल्यो आसात आनी ताचो स्किमीचो पयशाचें प्रोविजनूय बरें केल्लें आसा पुणून ह्यो स्किमी घेता आसतना आतां एक फॉर एग्जाम्पल अटल आश्रय ही आतां आमी घरा विशयी तुमी जी स्कीम काडल्या बरी हावज रिपेराक 125 आनी न्यू कन्स्ट्रक्शन किंवा रिकन्स्ट्रक्शनाक 2.5 लाख हाजे खातीर येता आसतना लोकांक फॉर्म भरता आसतना एक प्रॉब्लेम पयलीं सद्या आसा की तुमी म्हाका आतां जेई अजून अपॉयंट केले नात तांकां वेगळी जे प्रायवेट जेई कडेन वयची पडटात ते मेळत तशें कितें एस्टिमेट करपाक पयशे लायतात हो एक मुद्दो दुसरी गजाल जी आसा ते हे हावज रिपेर जेन्ना न्यू कन्स्ट्रक्शन किंवा रिकन्स्ट्रक्शन घेतात तेन्ना को ओनर जेन्ना असतात तेन्ना पंचायत इन्सिस्ट करता तेंची सगळ्यांची NOC ते सगळ्यांची NOC दिनात तेन्ना कितें करप स्पीकर सर ऑनरेबल MLA सांगलें की ह्या सरकारान भरपूर स्कीमी काडलेल्यो आसा आनी म्हाका दिसता पूर्ण अभ्यास करून आमी ह्या सगळ्या स्किमीचो विचार करून ह्यो स्किमी आंखल्यो गेल्ल्यो आसा आनी तांणी सांगलें की अटल आसरा योजना अत्यंत बरी योजना की अटल आसरा योजनेक 2.5 लाख रुपया आमी नवीन घर बांदपा खातीर रिकन्स्ट्रक्ट किंवा नवीन घर बांदपा खातीर आनी रिपेर आसा जर जायत ताका 1 लाख पर्यंतचे आमी अनुदान दितात त्यामुळे एक प्रश्न आमकां येतालो की खंयचीय स्कीम काडली म्हणून ती लोकां पर्यंत जशाच तशी पावतली अशी ना आनी तातूंत ट्रायबल लोकां कम्युनिटी मदें लोक जे आसा की जेका जे अशे तरेचे पेपर वर्क करता आसतना खूब अडचणी येता त्यामुळे ही स्कीम आखता आसतना आमी कमीत कमी बाबा डॉक्युमेंट लोकांक सबमीट करून ही सोंप्यान सुटसुटीत पर्यंत मेळची त्याचो आमचो प्रयत्न आसा त्यामुळे आमी थारायल्लें आसा गोंयच्या सगळ्या भागांनी सगळ्या तालुक्यांनी त्या स्किमीच्यो ज्यो अडचणी आसा त्यो लोकांक समजून त्या स्किमी संदर्भात फायदो घेवपा संदर्भांतले कॅम्प आमी लावपाचे आसा की मे म्हयन्यात सादारणशे आमी ताजें शेड्यूल 3-4 कॅम्पाचें शेड्यूल तयार केल्लें आसा त्यामुळे म्हाका दिसता ही स्कीम आमी प्रत्यक्ष जर डिपार्टमेंटूच जर गांवांत गेलें त्या तालुक्यान गेलें जर जायत तर थंय सगळं जर ताजी क्वेरीज आसा त्यो सगळे कंपायल करून घेतल्यो जर जायत न्ही म्हाका दिसता की लोकांक बेनिफीट मेळपाक अडचणी जावची ना स्पीकर सर मान्य मिनिस्टरांनी जे हांवें सांगलां की स्किमी बऱ्यो आसात डावट ना खऱ्योच त्यो जांकां ट्रायबल लोकांक जी स्कीम जाय आशिल्ली अत्यंत गरजेच्यो आसात म्हजो प्रश्न आसा की जांकां 114 खूब जाण जे कोण घर बांदपाक कन्स्ट्रक्शनाक घालता किंवा रिकन्स्ट्रक्शनाक घालता पूण जे को ओनर आसतात त्यांची NOC इन्सिस्ट केल्या मग ती त्या सगळ्या NOC दिनात दुसरी गजाल अशी आसा की न्यू कन्स्ट्रक्शना प्रमाणे तुम्ही रिकन्स्ट्रक्शन पळय आसा रिकन्स्ट्रक्शनाक तुम्ही जेन्ना हावज रिपेर आसता तेन्ना घेता आसतना कोणाचें घर नंबर आसा रजिस्टर आसा कोण टॅक्स पे करता ताका तेजें घर तुम्ही रिपेर करतात पूण रिकन्स्ट्रक्शन म्हणून जेन्ना तुम्ही 2.5 लाख दितात तेन्ना तुम्ही परत पंचायती NOC घेतात एटलीस्ट हांगा तरी हें आसपाक जाय की तुमी हावज रिपेर करता आसतना जेजें घर ऑलरेडी रजिस्टर आसा आनी ताका तुमी NOC इन्सिस्ट करनात पूण तेच घर डेमोलिश करून तें सामकें हें जाल्लें आनी डेमोलिश करून रिकन्स्ट्रक्शन करता जाल्यार NOC तुमी इन्सिस्ट करता आनी तेन्ना परत तांकां ते को ओनर सगळे लागू जातात म्हाका दिसता ऑनरेबल MLA म्हाका ती स्कीम पूर्णपणे वाचली ना सारकी आमी और घातलेली आसा त्यामुळे वरा भितर आनी कितें सांगा म्हाका ताजी अडचणी येवपाक जायना त्या वरा भितर आनी कितें सांगात दुसरें ऑप्शन लागू जायना त्या वरा भितर आनी ऑप्शन सांगात म्हाका दुसरी गोष्ट तुवें सांगलें पळय न्ही की घर बांदतलें जाल्यार म्हाका दिसता की जमीन आसपाक जाय न्ही जमनीची NOC ती घेवपाक जाय आनी म्हाका दिसता म्हाका अडचण येवपाक जायना आमच्या भागांनी तरी ट्रायबल एरियाचे लोक जे रावता पळय पंचायत NOC त्या ताजी स्वताची बऱ्याच कडेन जी प्रॉपर्टी आसता त्यो कॉमन प्रॉपर्टी आसता आनी त्यामुळे बऱ्याच भागांक आतां पर्यंत जें काम चल्लें आसा न्ही की त्यामुळे संबंद